प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा माथुआची सोयी चीट 7 ते 15 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू मागण्या वयर उलयता. आमी जाणू, आमी सगळीं मागणी करता. मागणी म्हणजे कितें? देवा कडेन उलोवपाक, देवा कडेन उलोवपाचें. पूण खरेंच म्हणल्यार भाव भयणीनो, मागणें म्हणजे कितें जाणोय? मागणें जावन आसा आमी उलयता आनी तेजे उपरांत देव आमचे कडेन उलयता. म्हणजे मागणें जावन आसा दोनूय सायडीन उलोवपाचें. आमी उलयता, तेजे उपरांत देव आमचे कडेन उलयता. देव आमचे कडेन उलयता, आमी आयकता. तेजे उपरांत आमी उलयता, देव आमचें आयकता. आनी भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन आमकां कळत जाल्यार मागणें म्हणजे कितें तें आमी आतां मागणें कोत्ता त्या भाशेन आमी करची ना. कित्याक आमचें मागणें जावन आसा उलोवपाचें. आमी उलयता पूण आमी केन्नाच आयकनात. आनी देवान आमकां आपल्या बरे भाशेन आमकां कितें केलां? आमकां 2 कान दिल्यात आनी 1 तोंड दिलां. म्हणजे आमी आयकपाक चड आनी उलोवपाक कमी. पूण आमचें कितें जाता? ह्या संवसारान आमी जेन्ना आहात, मागणें करिना जाल्यार आमी कितें करता? उलयता. जितलें उलयता तितलें आमी कमी दुसऱ्यांचें आयकता. पूण मागणें करतना देव म्हणटा आमी ताजें चड आयकोंक जाय आनी आमी कमी उलोवंक जाय. कित्याक? तो जाणो आमकां कितें जाय तें. तो आमचो मोगाळ देव. आमी मागच्या पयलीं तो म्हणटा, हांव जाणो तुमकां कितली कसल्या वस्तूची गरज म्हणून. तुमकां मागपाची गरज ना, कित्याक हांव जाणो तुमकां कितें जाय तें. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन आमी तोंड उक्तें करून मागता, आमचीं उतरां जावंक जाय खरीच स्वताची. म्हणजे आमी जें आमच्या काळजांतान हा तेंच आमी उलोवंक जाय. आमी देवाचें उतर ताजे कडून परत उलोवंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, केन्नाय आमी मागणी करतना आमी म्हणटा, जेजू सायबा, जेजू तूं एकदम बरो देव, जेजू तूं इतलो मोगाळ देव. पूण आमी खरेंच म्हणटा? आमी काळजांतल्यान म्हणटा खरेंच तो आमचो साहेब? खरेंच तो आमचो दोनी? कित्याक जेन्ना तो आमचो दोनी, आमी दोनी कडेन कितें करता? दोनी कडेन येता आनी विचारता, दोनया कितें करूंक जाय हांवें? पूण आमी जेन्ना देवा कडेन येता, आमी ताका दोनी म्हणटा, पूण आमचे सगल्यो गरजो घेवन आमी येता. ताका आमी दोनी म्हणना, आमी दोनी म्हणटा. आमकां आमी देवाक सांगता आमी दोनी आता आनी सगळें आमकां तुवें करूंक जाय. कोण आयकता कोणाक? देखून भाव भयणीनो, जेन्ना देव उलयता आमचे कडेन, तो उलयता आपल्या उतरा वरवीं. ह्या बायबलान जेजून कितें सांगलां तें आमकां, तें आमी ताजो अर्थ मेळोवन आमी तें उतर पाळूंक जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान. पूण जेन्ना आमी मागणी करता, आमी कितें करता? आमीच उलयता. देवाक चान्सूच दिना आमी उलोवपाक. ताजी उतरां केन्नाच. जेन्ना जेजू उलोवंक सोदता आमचे कडेन, जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवंक सोदता, तेन्ना आमी म्हणटा बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचेर आमी आनी परतून तुका रातीक मेळपाक वा फुडल्या आयतारा मेळपाक आमी येतले म्हणटा आमी. पूण खरेंच म्हणल्यार भाव भयणीनो, मागणें म्हणजे कितें? मागणें म्हणजे देव आमचे कडेन उलयता. आनी जेन्ना तो उलयता आनी आमी आयकता, तो जाणो आमकां कसल्यो गरजोच्यो. आमी फकत ताज्या राजान आनी ताजें उतर पाळूंक जाय. कित्याक आमी ताजें उतर पाळीत जाल्यार सगळें बरें ह्या संवसारान आनी सासणें जिवीत आमकां फावो जाता. पूण आमी कितें करता? दुसरेंच करता. देखून आयज एक खेरीत भाशेन आमी पवित्र आत्म्यांक मागणें करया आनी पवित्र आत्म्यांक म्हणया, पवित्र आत्म्या, इतले दीस, इतले म्हयने, इतलीं वर्सां हांव मागणें करीत हा, पूण म्हाका केन्नाच सजमोंक ना ह्या मागणें कशें करपाचें तें. मागणें जावन आसा भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयकपाक. आमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार आनी तें उतर पाळीत जाल्यार
आमी ह्या संवसारान खरेंच एके भाशेन खुशालकायेन शांतीन जियेतले आनी खरेंच आमकां स्वर्गीचें सूख मेळटलें. पूण आमी जेन्ना मागणें कोत्ता, आमी मागणें उलयता आनी आमी जें म्हणटा तें आमी आमी आमच्या काळजांतल्यान उतरां उडयना, आमी कितलेंच म्हणटा. देखून आयज ह्या शिवर्थनामाचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर जें आमकां सांगता, उतरां कमी उलोवया आनी फकत देवाचें उतर आयकोया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सादरुया. भाव भयणीनो, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आयज एक बरो दीस आवडयता आनी हांव सजमतां की तुमी खरेंच ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्तात, तें देवाचें उतर कोत्तात दिसपट्या जिवितांत, पाळटात तें जिवीत तें देवाचें उतर आनी आमी दिसान दीस आमचो भावार्थ वाडीत वेता आनी आमकां सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां खुर्सार, जेन्ना ताणें म्हणलेलें सोंपलें, तें आमकां आमच्या जिवितांत फावो जाता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. सगळ्यांक तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा.